नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। मंत्रिमंडळान स्वीकारलो जमीन हातासपाच्या प्रकरणांचो अहवाल। सुचोवण्यांची बेगीनूच जातली अंमलबजावणी, मुख्यमंत्र्याची म्हायती। कोंकणी भाषेचे संशोधन आणि अभ्यासा खातीर भाषा संशोधन केंद्राक मंत्रिमंडळाची मान्यताय। संशोधन केंद्रात बेगीनूच करतले पदांची भरती, मुख्यमंत्र्याची मंत्रिमंडळ बसकेत म्हायती। अयोध्येतल्या राम मंदिरात जावपी प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान सोमारा 22 जानेवारीक सरकारी सुट्टी जाहीर। कार्यालयां, शाळा, महाविद्यालयां आसतली बंद। हिम्मत आसा जाल्यार 2027ची विधानसभा वेंचणूक लढोवन दाखोवची, मंत्री बाबूश मोन्सेराताचे उत्पल पर्रीकाराक आवाहन। 16 जानेराक ओपिनियन पोल दीस। लोहिया मैदानार व्हडा संख्येन गोंयकारांनी रावचे हाजीर। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सादिनाचे आवाहन। आनी सूचना सेटान अशे वा हेर वस्तूंचो वापर करून भुरग्याचो घुसपटून खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम करपी दोतोर कुमार नायकान दिली म्हायती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। न्यायाधीश व्ही.के. जाधव हांणी दिल्लो जमीन हातासपाच्या प्रकरणांचो अहवाल मंत्रिमंडळान स्वीकारलो। अहवालांतल्या सुचोवण्यांची बेगीनूच अंमलबजावणी जातली, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळ बसकेंत दिलें। जमीन हातासपाच्या सगळ्या प्रकरणांची चौकशी जावन दुबावितांचेर योग्य ती कारवाय जातली। नो मॅन लँड आनी सरकारी जमीन सरकार ताब्यात घेतले। इतले मजगती कोणाक जर आपली जमीन वता अशें दिसता आसत जाल्यार तांणी दावे दाखल करचे। तांची जमीन तांकां मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। जस्टिस जाधवाचो जो रिपोर्ट सबमिट जाला ताच्या लक्षात आयला की लँड ग्रॅब जो आसा पळय तातूंतल्यान 2-3 गजाली ज्यो नो मॅन लँड हांगातल्यो आयडेंटिफाय करून तांच्यांनी डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय ते फॉर्ज केले आनी ते डॉक्युमेंट फॉर्ज करून ह्यो जमनी विकल्या। आनी कारण आमचे ओल्ड डॉक्युमेंट्स आर्कायव्ज आनी हेजे जे आसा पळय ते खूब नो मॅन लँड आसले। तांच्यांनी सजेशन्स केलो की त्यो परत घेवपा खातीर वेगवेगळी सजेशन्स तेंच्यांनी दिले त्यो लँड परत घेवपाक शक्य आसा, त्यो लँड आमी परत घेतले। दुसरे कडेन त्याच बरोबर म्हणजे तेंच्यांनी तेंचे सजेशना की सगळे आर्कायव्जीचे डॉक्युमेंट्स जे आहा, आर्कायव्सचे डॉक्युमेंट्स जे आसा ते आतां तेजी कस्टडी आनी तेजे स्कॅनिंग वन टायम जावचे हे तेंचे सजेशन्स आसात। वेगळ्यो गव्हर्मेंट लँड बरेच कडेन ज्यो आसा पळय ह्योय थोडे कडेन त्यो आमी जाता तितके बेगीन घेताले। लोक व्हेरीफाय करिनासतना ज्यो लँड हे केल्या पळय लोकांनी आपले डॉक्युमेंट म्हणून सांगूनय बी दुसरे डॉक्युमेंट दाखोवन आसा त्यो लँड्स विकल्या। अशा पद्दतीची वेगवेगळी फ्रॉड ह्यो लँड कमिशन ऑफ इन्क्वायरी तांच्यांनी सजेस्ट केल्या ती सगळी केल्या उपरांत ताजो एक दीस टोटल सिनॉप्सीस रिपोर्ट हो सगळ्या एका हेच्या कडेन परत एकदा डिस्कस करता। आमी एकदां हे पुलीस इन्क्वायरीचो रिपोर्टूय येवपाचो आसा। खंयच्यो खंयच्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो। ओके, तितून आतां पर्यंत म्हाका दिसता 9 जाणां अरेस्ट जाले, जाल्यार एक 2-3 जाण गव्हर्मेंट सर्वंटूय आशिल्ले, 5 ते 6 जाण हे वेगवेगळ्या केसींनी भितर इन्वॉल्व आसले। बट 100% सगळ्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो। नो मॅन लँड आनी गव्हर्मेंट लँड आहा पळय ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली। जेची कोणाची लँड दिसता ताका आपल्याक तेणी क्लेम करची, तातूंतल्यान फ्री जावन ताची लँड जी आसा पळय ती तेजी लँड तांकां मेळटली। गोंयांत कोंकणी भाषेचे संशोधन आणि अभ्यासा खातीर भाषा संशोधन केंद्राक मंत्रिमंडळान बुधवारा मान्यताय दिली। ह्या केंद्रा खातीर बेगीनूच पदांची भरती करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। मंत्रिमंडळ बसकेत आनीकूय काय महत्वाचे निर्णय जाले। आणि दुसरे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जे म्हणजे एलएमको कंपनीच्या बरोबर आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीत त्याची सुरुवात केली। गोंयकारांक हाज्या फुडें कसलोच इक्विपमेंट जो दिव्यांग भाव भयणीक लागता, परमनंट लागता किंवा टेम्पररी लागता,
तो विकत घेवपाची गरज ना. तांच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जे गोवा मेडिकल कॉलेजीत आम्ही एस्टाब्लिश केला, त्या गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या केंद्रात डॉक्टराची सर्टिफिकेट घेवपाची आणि त्या सेंटरात वचपाचे, आयदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान त्यांनी सर्टिफिकेट घेवपाची आपल्या खातीर गरज आसा. आज इनॉग्रेशन केल्या उपरांत सेरेब्रल पाल्सी असे भुरगे जे असतात म्हणजे न्युरोलॉजिकल डिसऑर्डर, त्या भुरग्यांक जवळपास 6 जाणां चॅक्स दिले आमी. There is a proposal for the appointment of the staff on contract basis for a ICU in Hospicio South Goa in District Hospital आणि North Goa District Hospital. दोन्ही हॉस्पिटलांनी नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हांगासर आमकां ICU सेटअप आमचो नासलो आणि ताका लागून बरेचशे 40 पेशंटांक प्रॉब्लेम जाता. ते ICU सेटअप साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत करता आणि तसोच तो नॉर्थ गोवाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ICU सेटअप करता. परमनंट डॉक्टर घे पर्यंत आमी सध्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल डॉक्टर्स घेवपा खातीर एडवर्टायजमेंट करता, कॉन्ट्रॅक्च्युअल डॉक्टर्स घेता आणि फुडल्या 1 महिन्या 2 महिन्या भितर ह्या दोन्ही जाग्यांचेर ICU सेटअप जे आसा पळय ते ऑलमोस्ट जो ICU सेटअपाक लागता तितको घेता. ओके. नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टंट आमी लँग्वेज रिसर्च सेल अंडर द डायरेक्टर ऑफ द वेरियस डायरेक्टर ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज हाजे कडेन आमी लँग्वेज रिसर्च सेल ओपन करपाचे आशिल्ले. सो आमी ताका वेरियस पोस्ट आज सँक्शन दिले जेणे करून ऑफिशियल लँग्वेजच्या अंतर्गत जो लँग्वेज रिसर्च सेल आमी एस्टाब्लिश करता. इन फ्युचर म्हणजे जो आमकां भाशेचेर रिसर्च जावपाक जाय तो कोंकणींतल्यान बाकीच्यो ट्रान्सलेशन हे ते सगळे तो रिसर्च सेल आमी ऑफिशियल लँग्वेजीच्या अंतर्गत आमी अपॉइंट करता. कितले पोस्ट आहात तर ते आता रिसर्च सेलाक जितके पोस्ट लागतात ते पोस्ट सँक्शन जातले आणि ते रिक्रुटमेंटांतल्यान पडटले. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट आयटम म्हणजे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचे वेरियस ट्राफीक डायव्हर्जन जे करपा खातीर जाय आशिल्ले NH 66 करता आसतना ताच्या खातीर वेगवेगळी सँक्शन आमच्या कॅबिनेटात दिले. म्हणजे आमी जे एमर्जन्सी वर्क आमकां आतां जो NH 66 पर्वरीचो फ्लायओव्हर करपाक जाय ताच्या खातीर वेगवेगळी कामां डायव्हर्जन दिला. ओके. आणि परत सगळ्यात महत्वाचो जो आहा इज द कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्ट ऑफ जस्टिस V.K. जाधव, रिटायर्ड चेअरमॅन ऑफ कमिशन फॉर द इन्क्वायरी लँड क्वेश्चन त्याचो रिपोर्ट आज एक्सेप्ट केलो कॅबिनेटान. कारण तेच्यांनी सबमीट केल्लो रिपोर्ट आमकां तो आज एक्सेप्ट केलो आणि ताचें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा पळय तें इम्प्लिमेंटेशन इन फ्युचर टायम तेजें इम्प्लिमेंटेशन जातलें. कुसुम ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमचे सगळे एग्रीकल्चर पंप हे सोलार जावपाक जाय. सो दॅट इट इज अ 90-10 स्कीम आहा. 90% इज द सबसिडी, 10% फक्त शेतकऱ्याक घालचें पडटा. तेच्यांनी सगळ्यांनी सोलार पंपार वयचे. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम ती आमी इम्प्लिमेंट करता 100%. अयोध्येतल्या राम मंदिरात जावपी प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान सोमारा 22 जानेवारीक सरकारी सुटी जाहीर केल्या. सरकारी कार्यालयां, शाळा, महाविद्यालयां बंद आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. त्या 22 तारखेक राम मंदिर राम प्रतिष्ठान सोहळा प्रभू रामचंद्र प्रतिष्ठान सोहळ्याच्या निमित्तान सगळीकडे उत्सव व दिवाळी उत्सव जावचो म्हणून गोंय सरकार गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच खातीर पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर करता. गव्हर्मेंट सर्वंट नॉट प्रायव्हेट. पूण हे डिस्क्रिमिनेशन कित्याक स्कुलांक सुटी आसतली. इट इज आमच्या गव्हर्मेंटाच्या सर्वंटांक डायरेक्ट आमच्या पब्लीक हॉलिडे दिवपाक मेळटा. सगळ्यांक सुटी आसतली. गव्हर्मेंट पब्लीक हॉलिडे, स्कुलांक सुटी. आपूण हांगा खंयच्या टॉम, डिक आनी हेरीक जाप दिवपाक ना. हिम्मत आसा जाल्यार ताणें 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपल्या आड लढोवन दाखोवची अशें आवाहन मंत्री बाबुशान उत्पल पर्रीकाराक दिलें. स्मार्ट सिटीच्या कामा वयल्यान उत्पलान बाबुशाचेर फोग काडिल्लो. ताच्या आरोपांक बाबुशान जाप दिल्या. And help with whoever has got to talk anything here. But we are in process basically to see that it is complete. No, that's what we are doing. We are not sitting here putting my legs on one another and sitting here. So why you are going to all those things around? You are the main fellow who is instigating all these things. So just keep it to the. I understand the trouble the people are taking facing trouble. I also understand. Okay, so just have a little patience. Tom, Dick and Harry, I am not here to answer him. Tell him to come meet me in 2027.
येता त्या 16 जानेराक लोहिया मैदानाचेर ओपिनियन पोल दीस मनोवपा खातीर खासा भौशीक बसका आयोजीत केल्या. हो गोंयकारांचो दीस देखून सगळ्या गोंयकारांनी व्हड्या संख्येन हाजीर रावचें अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी केलां. 16 January is opinion poll day. हांव तुमकां तशें सगळे गोंयकारांक तुमकांय सांगता, हो कोण सरकारालो दीस न्ही, खंयचे पार्टीचो दीस न्ही. हो तेन्ना आमी भुरगे हांवें वोट मारलो, म्हाका 21 वर्स जाल्लें, आनी तेन्ना ओपिनियन पोल आनी गोंयान सेपरेट दवरलो न्हू. आयज आमी सगळे गोंयकार म्हूण आमकां मान. कारण महाराष्ट्रात खंयचे कोणशे आसपाचे, 1-2 MLA म्हूण सारक्या CM स्पीकर केन्ना जावपा मेळपा न्ही, MP म्हूण आसपा न्ही. सो हें सगळें जालें कित्याक गोंय आमचे ओपिनियन पोलाक सेपरेट केल्ली न्हू. तेन्ना हांव सगळीं गोंयकारांक उलो मारता, 4 क्वार्टाक मिटींग आसतलें लोया मैदान. सगळे तुम्ही जर्नलिस्ट बरोवपाक येनाका, तुम्ही गोंयकार म्हूण येयात न्ही, कारण तुमचें बरोवया बाबू, कित्याक तुमची सगळ्यांची ड्युटी हे मिटींगेक येवपाक, कित्याक हो गोंयकारांचो दीस. सूचना सेठ हे बायलेन शिकेरी हॉटेलात आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक जिवेशी मारले आनी ताची कूड एका बॅगान भरून दवरली. दुबावीत बायलेक कलंगूट पुलिसांनी अटकूय केली. सूचना हिचे कडल्यान भुरग्याची कूड कर्नाटक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या उपरांत कुडीचो पोस्टमॉर्टम जालो. तातूंत सूचनान उशे वा हेर वस्तूंचो वापर करून भुरग्याचो घुसपटून खून केल्ल्याची म्हायती डॉक्टर कुमार नायक हांणी दिल्या. हालीं गोंयांत एक आयकुपाक येता ते आंगार कांटो हाडपी. शिकेरी कांदोळे एका हॉटेलात हांवें आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक जिवेशी मारून उडोवन ताका एका बॅगात लिपोवन दवरले आनी हळूच थंयच्यान पळ काडलो. उपरांत हॉटेल बॉयक हे नदरेक पडले. रोखडीच हे विशयी म्हायती कलंगूट पुलिसेक दिली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. बायलेन जी टॅक्सी वापरिल्ली त्या टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन पुलिसांनी चवकशी केली. कर्नाटक चित्रदुर्गांतल्यान त्या दुबावीत बायलेक कलंगूट पुलिशेन अटकूय केली. मजगती भुरग्याची मरणाची बातमी मेळ्ळ्या उपरांत सूचना सेठ हिचो घोव वेंकट रमण इंडोनेशियांतल्यान बेगोबेग कर्नाटकात आयलो. उपरांत त्या भुरग्याच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम केलो. सूचनान उशे वा हेर वस्तूचो वापर करून भुरग्याचो घुसपटून खून केल्ल्याचे उक्ते जाले. घुसपटिल्ल्यान भुरग्याचो चेहरो आनी छाती सुजिल्ली, तशेंच नाकांतल्यान रगत व्हांवतालें अशी म्हायती पोस्टमॉर्टम करपी डॉक्टर कुमार नायक हांणी दिली. पोस्टमार्टम जाल्या उपरांत कूड घरच्यांच्या सुवादीन केली. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್ ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ದಿಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ದಿಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಅದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಚ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಸತ್ತಿದೆ. ಟೈಮು ಅವ್ರದ್ದು ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 36 ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಹ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದೇನೇ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ವೇನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ವೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಶಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವೇನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಊದ್ಕೊಳ್ತದೆ. ವೇನ್ ಊದ್ಕೊಳ್ದೆ ಈವನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ವೇನ್ಸು ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈಗ 36 ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ 36 ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂಥದ್ದೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತದ ಮಗು. ಬಟ್ ಒದ್ದಾಡಿದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಲ್ಲೇನು ಆತಂಕ ಅದು ಏನಾರ ಪರ್ಚಿ ಗಿರ್ಚಿ ಏನಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಜೆಷನ್. ಅದು ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೋಸ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಕೋಸದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಸ್. सध्या गोंयांत चर्चेन आसा ती गोष्ट म्हटल्यार एका आवयन आपल्या चिमुकल्या भुरग्याचो 4 वर्साच्या चेड्याचो खून केलो. ही जी अक्यूज आसा आवय, जिचें नांव जावन आसा सुचना शेट, जी रावपी वेस्ट बेंगालची आनी बेंगलोरच्यान खंय तरी एका दिसा खातीर ती गोंयांत येयल्ली. शिकेरी कांदोलीम हांगासरल्या एका सोल बॅनियन ग्रँड एका गेस्ट हावजान तिणें चॅक इन केल्लें आपल्या भुरग्या वांगडा. पण चॅकआउट करतना ती आपल्या मेल्ल्या भुरग्याक एका लगेज बॅगान घालून गोंया भायर पावली. जेन्ना ही गजाल कलंगूट पुलिसेक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेतलें. खंय तरी तपास सुरू करून तिका फायनली कर्नाटक पुलिसेन अरेस्ट केलो. आनी जेन्ना कलंगूट पुलीस चित्रदुर्ग हांगासरल्या एका पुलीस स्टेशनार वचून तिका अरेस्ट केलें. आनी आयज सकाळीं जेन्ना जे अक्यूज आसा सुचना शेट हिका गोंयांत हाडलें तेन्ना तिजें जें मेडिकल आसा हांगासरल्या कांदोलीम PHCन केलें. त्याच नंतर तिका म्हापशेच्या JMFC कोर्टान अखेर जजान तिका 6 दिसाचो रिमांड दिलो. ह्या आमची जी तपास जी आसा ती आमी चवकशी केली चित्रदुर्ग हांगासरल्या वाठारांत की जी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली विक्टीमची जी डेड बॉडी आसा ती हिरयू हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टमा खातीर गेल्ली. थंयसरल्या डॉक्टरान अशें कळयलें की जी भुरग्याची जी डेथ आसा ती खंय तरी आवयन एक पिलो किंवा सॉफ्ट ऑब्जेक्ट घेवन खंय तरी ताका मारपाचो प्रयत्न केलो. त्याच नंतर त्या भुरग्याच्या आंगाचेर खंय तरी इंजरीज किंवा कसल्योच अश्यो मार्क दिसून येवंक ना. त्याच नंतर जो विक्टिमाचो बापूय आसा तो इंडोनेशियांतल्यान खंय तरी चित्रदुर्ग हांगासरल्या हॉस्पिटलान पावलो. आनी जी विक्टिमाची डेड बॉडी आसा ती आतां सद्या बेंगलोर हांगासर व्हरपाक येयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टात वांटेकार जावपा खातीर 40 वरांचो मुंबय गोंय सायकल प्रवास करून आनी दिव्यांगाचेर मात करून 6 सायकल स्वारांचो 3 टँडम सायकलीन गोंयांत येवकार. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर तांकां येवकार दिलो. टँडम सायकली वयल्यान प्रवास करप हें खूब कठीण काम. वराक 20 ते 25 किलोमीटर ह्या सरासरीन तांणी हो प्रवास केलो. पर्पल फेस्टान वांटेकार जावपा खातीर हे तरणाटे गोंयांत आयल्यात म्हूण म्हाका खूब खोस भोगता अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. It's a very difficult event. Actually, I would say that it is an event. One of the events that we have completed. And you have achieved right from 40, 50 speed and 20 speed. On an average, I would say that it is 20 speed. 20-25 speed. Yes. And carrying another good pilots, and you have been trained, and it is for a purpose, a noble cause that you have come here in Goa. And on behalf of government of Goa, I welcome you on this occasion. You landed in Goa with a special message
for inclusion, you know, in the mainstream inclusion, happy women's. And I congratulate and compliment and I appreciate the efforts that you have taken to reach to Goa with a good message to all of us. Let us treat all our Divyangs and person with disabilities with equality, and let us provide all this support for being with us, and we will treat them equally. We will provide equal opportunities to each and everybody so that they will have a better life and वो सम्मान से जी सकेंगे, और इनको सहायता करना और उनके हमारे साथ उनको लाना ये हमारा कर्तव्य है, एंड वी विल सी टू दैट हम इसको निभाएंगे और बेहतरीन ढंग से आपने उसको निभाया भी है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए और आपने इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में एक ऊंची प्राप्त कर दी। यू नो, यू हैव कैरीड अ स्पेशल मैसेज एंड यू हैव क्रिएटेड अ स्पेशल motivation and inspiration to all of those dignitaries or all of those delegates who have come here. Thank you very much on behalf of Government of Goa, on behalf of the Commissioner, State Commissioner's Office of Persons with Disability. I welcome you all for the International Purple Fest happening in Goa. Thank you very much. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तेरेखोल न्हंयत पारंपरीक रेंव व्यवसाय सुरू करचो ही मागणी घेवन पेडण्याच्या रेंव व्यावसायिकांनी आमदार प्रवीण आर्लेकराची भेट घेतली. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरानूय मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा करून तोडगो काडटलो अशें आश्वासन दिलें. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पारंपारीक रेंव वेवसाय बंद आशिल्ल्यान गोंयच्या रेंव वेवसायिकांक फटको बसला. बुधवारा पेडणेच्या रेंव वेवसायिकांनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या घराकडे वचून आमदाराची भेट घेतली आनी तेरेखोल न्हंयत पारंपारीक रेंव वेवसाय सुरू करपाक दिवचो अशी मागणी रेंव वेवसायिकांनी केली. जवळ 150 ते 250 रेंवकार सबंद आमच्या परिसरात आहा. आमी हे मागणे घेवन येयल्ले आहा की आमची जी तेरेखोल न्हंय आहा ती अधिसूचित करची ताबडतोब, आणि आमचे जो पारंपारीक रेती व्यवसाय आहा जवळ हांव 40 ते 40 वर्सां पासून हांव सदांच पळयता की रेंव कशे रेंवे धंद्यांत लोक कशे आहा ते, आणि आमचे जे जवळ 150 रेंवकार आहा ते सध्या उपासमारीच्या हेचेर आहा. सगळे तेंचे बंद जाल्ले आहा. सगळ्या आमच्या पेडण्या जो आमचो बाजारपेठ आहा त्याच्यार परिणाम जाल्लो आहा. आमच्या गांवांत जे रेंवकारामुळे आमच्या सगळ्या गांवांतले ते उत्पन्नाचे साधन आसले ते बरे रितीन चलताले, पूण गेल्या 1 महिन्यापासून 2 महिन्यापासून हे सगळे बंद जाल्ले आहा. आणि ते सगळे गारणे घेवन आमचो आमदार कार्यक्षम आहा आणि आमचो विश्वास आहा सगळ्यांचो की आमदार आमचो योग्य रितीन पाठपुराव करून सीएमा कडसून हे काम करून घेतलो. आमची तेरेखोल जी न्हंय आहा ती पहिली अधिसूचित करून सगळे आमचे परसकड्या सगळ्या ह्याच्या परिसरापासून जे लुकसाण जाता थंय तेंच्यांनी स्ट्रीक हे करचें ते आमकां खबर आहा. पूण तोरशां लंगरबाग ह्याच्यात पारंपारीक जवळ 40-50 वर्सां पासून रेती व्यवसाय चलता, तसोच परसकड्या न्हयबाग असोय चलता. सबंद जी परिसर आहा तो अधिसूचित करचो आणि ताबडतोब हे जो धंदो आहा तो चालू करचो आणि आमच्या सगळ्यांक न्याय दिवचो. आणि ह्याच्या कामात आमी सगळे आमदारा फाटल्यान रावतले आणि योग्य सगळे आमचे ग्रुप करून सगळे त्यांच्या पाठीशी रावतले आणि आमचे हे मागणे जे आहा ते सीएमा थ्रू आम्ही करून घेतले. आमचो मजगती आमदारान रेंव वेवसायिकांचे समस्या आयकून घेतल्यो. पारंपारीक रेंव वेवसाय बंद आशिल्ल्यान गोंयच्या रेंव वेवसायिकांक फटको बसला. देखून ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा करून बेगोबेग तोडगो काडटलो अशें आश्वासन आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिले. तो आमचो पेडणेकरांचो खऱ्यांनीच आमचो रेवेचो बिझनस म्हणटा तो आमचो एकूच आहा तो आमचो पेडणेकरांचो. तो पेडणेकरांच्या हेजेर म्हाका दिसता अन्याय खंय तरी जाता, ताका लागून हे कितें जाता पळय आतां सद्या चालू केलां ते खंय तरी सीएमान हेजेर लक्ष घालपाची खूब गरज आहा. कित्याक आयज जे पळय ड्रायव्हर आमच्या ट्रक एसोसिएशन जे आयज महाराष्ट्राक वचून तेंच्यांनी ते महाराष्ट्राचे ते चालू करूंक लायला ते आनी ट्रक एसोसिएशन, आणि तेंच्यांनी आपल्या स्वताचेच चिंतले आणि हे व्हडेकार आहा आमचे पळय ते पारंपारीक तेंचो बिझनस आहा हो आतां तेंचे कोण चिंततलो. ताका लागून हांव इतलेंच सांगूंक सोदता सीएम सराक कितें तेणी हेचेर
लक्ष घालपाची खूब गरज आहा कित्याक जो तेंचो बिझनस आहा पळय ते ट्रकवाले आहा ते ट्रकवाले बिझनस करतात हे जे पळय आहा तेंचे स्वताचे आपल्या घर चलयतात ते हेजेर आमचे होडे आहा ते होड्यांचेर ते रेंव काडून ते आपल्या फॅमिलीक हे करतात तेका लागून हेंकां खऱ्यांनी सपोर्ट दिवपाचो खऱ्यांनी गरज आहा आनी सीएमाक म्हाजो इतलो रिक्वेस्ट आहा जे पळय आतां महाराष्ट्राच्यो गाडयो ह्यो चालू केल्या ते म्हाका खबर आहा कितें आमच्या बिल्डरांक खूब त्रास जातले कित्याक जेन्ना पळय रेंव ना तेन्ना कन्स्ट्रक्शन जावंक शकना तेका लागून खंय तरी हो जाता इतलो फास्ट हो हेजो निर्णय घेवपाचो खूब गरज आहा सीएमान कित्याक जे पळय आयज व्हडेकार आयज इतलो आपलो बिझनस चलयता इतली वर्सां जाली तांकां खंय तरी हो गव्हर्मेंटान लिगलायज करून दिवपाची खूब गरज आहा एज फास्ट आनी जे महाराष्ट्राच्यो गाडयो येता तेजेर विचार करून ज्यो महाराष्ट्राच्यो गाडयो येता सद्या बंद दवरून हेंचो जो पळय बिझनस आहा तो लिगलायज करून मागीर त्यो महाराष्ट्राच्यो गाडयो तेंच्यांनी चालू करच्यो असो म्हाजो हे आहा कितें सीएमाक रिक्वेस्ट आहा कित्याक दोनूय हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हे काम करपाची खूब गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी